बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जिसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. इमाकुलात कॉन्सेसांव सायबीण मायेच्या त्रिदुमाची आनी आयचे पोरबेची मांदावळ आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणांनी सांबाळल्या. आपलो वावर ताणें नेटान आनी उमेदीन फुडें व्हरूंक तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागुया. तशेंच सोंपून गेल्ल्या वांगड्यांक सुर्गीचो विसो मागुया. आयच्या दिसा वचात देवाच्या उतरा पोरमणे जिविताचो प्रचार करात ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. देवान आंकवार मोरयेक आमचे सोडवणे खातीर मूळ पातकांतली निवारली आनी कुरपेन बोल्ली. देवाच्या उतराक वैखार दिवन व्हड जबाबदारी स्विकारली आनी देवाच्या उतरा पोरमणे जिविताचो प्रचार केलो. मारयेचें जिवीत आमकां देवाच्या उतराक खालती रावोंक उलो. मारये भाशेन खालतीकायेन आमी देवाक वैखार दिवन देवाच्या उतरा पोरमणे आमच्या जिविताचो प्रसार करूंक ह्या मिसान मागुया. थोडो वेळ उगी रावया. हे वेळार पयले सुवातेर हे पोरबे सोमयार आंकवार मारयेच्या निश्कुळो घोर सोमोवाचो आमी उगडास करता. इन एफेबिल्यूस देवस पापसाहेब पियूस नव्यान किरीत भाशेन हे आपल्या बरोवपांत एक दाखील केल्ले आमकां एन्सिक्लिकल मारिया निश्कुळोंक घोर सोमोवली. आयच्या दिसाक आमी ह्या दिसाचो उगडास करतना किरीत भाशेन मारयेन देवाच्या उतरा पोरमणे आपल्या जिविताचो प्रचार केलो. आमी आमच्या जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें करूंक, जिवितान हो प्रचार जावंक, न्हय बेश्टी दाखोवन करूंक. आमचे कोंफरार भाव आसात आयच्या दिसाक, तांकां एक विचार, खरेंच इमाकुलात सायबिणीचे कोंफरारीचे वांगडी कशे जिवितान दिसती पडटा काय? सुरवातेकूच आमी विचार करुया. हो प्रचार आमी खरें करता काय, ओ ही परंपरा कशी आमी पाळटा जाल्यार आमची नवसुर्णी करूंक आमी वावरुया. सगल्यांनी हात जोडचे, आपले दोळे धांकचे आनी वेळार उगडास करचो. खंय आमी चुकल्या, एक वांगडी कसो सायबिणीचो ह्या कॉन्फ्रारीचो वांगडी कसो हांव म्हजें दर दिसाक दिल्लें कार्य करता. एक वांगडी कसो सायबिणीचो कशे तरेन ह्या कॉन्फ्रारीन हांव म्हजें योगदान दिता. सर्वीस इन द कॉन्फ्रारिया. कशे तरेन आज हांव हे मिसाचे भेटेक सुरवातेकूच तयार आसलो, खोबरो मारतालो काय, जमा जावन हांवें म्हजी तयारी केल्या वो दुसऱ्या बरोबर हांव चालते बेसते आमी जाल्ल्या भाशेन खंय आमी वयता प्रसाद घेवंक, तसली रीत आमी पाळल्या काय. खरेंच मिसाचे भेटेक आमी तयार आसल्या आमकां विचार करुया. आनी अशें आमी करूंक ना जाल्यार पयले सुवातेर आमचे चुकीचे भोगसणे देवा लागीं मागुया. एकामेका लागीं आमकां बोगूस म्हूण मागुया. सोम्या जेसू, आमी आमच्या जिवितान आमकां जाय तेन्नाच जाय तेंच केलां आनी म्हजे कुशयेक हांवें पयलो जागो दिला. सोम्या खाखूत कोर, सोम्या खाखूत कोर. क्रिस्ता जेसू, जायते पावटी आमी पातोक सोडचे बदलेक पातका फाटल्यान आमी धांवल्या. आमकां बोगूस. क्रिस्ता खाखूत कोर,
Christa kaklutko. सोम्या जेसू, देवाच्या उतरा पोरमोणे आमचे जिवीत जिवंक आमी नात. ह्या वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणेक फावो तितलो सहकार आमी दिवंक ना सायबा. बेसार माय आमी केल्या, आडसाय आमी केल्या, दुसऱ्यांक आमी बोट दाखयलां, दुसऱ्यांक गुन्यांवकारी केल्यात, आमी सारके म्हूण आमी सजमल्यांत. असले चुकीचे आमकां बोगसोणे दी. सोम्या खाखूतको. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Moimão leva sorgia ni shanti. Amidu kalibasa tuja doroi babaso amidu ka baganta moi maneva o solia nishati dachaista samsari Somia Jesu Christa Papa Chai Klasputa Somia Deva Deva Cheshedi Du Sarache Papkatai Amchi Kaklu Bapa Jaufiak Moslai Amche Magne Aikun Ge Ita Kovita Gyasadi Eklos Upovit Eklos tu Isu प्रार्थुया वाती आनी खुरीस घेवन आसात आनी दांडे सायडीन दवरचे. थोडो वेळ उगी रावन आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या गोरच्यां खातीर आनी मरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या गांवच्या वांगड्यां खातीर आमी मागुया. सर्वेस्पोराओची देवा, मुनिसांच्या तुज्या पुताक फावो तुसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरूं आंकवार मायेक तुवें गोर संभवांत निश्कोळोवंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे अपूर्व रोचणे खातीर संतोशाच्या माळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी कोच्याक आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस सोदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूत चलयता सासणाच्या सासना.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनीक हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवायलोलें रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनीक हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्वेस्परा सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनवरां आनी रानवटी जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनीक दूल खातलोय. तुज्या आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक माडयतली आनीक तूं तिचे खंतीक चाबतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली उचोर्या उजव्या ताच्या बोळान आनी पवित्र बावड्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलचे कुडयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांतून. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रितवे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गीतां कोडून गा. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात.
बाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणनी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गींच्या सोगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, कोतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुरपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ली आपली कुरपा, आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कोशे पोरमोणें सोगलें थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्मोणा पोरमोणें आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावार्द तेवतली पोरजां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. नोमान मारये कुरपेन बोलले, सोर्वेस्पोर देव तुजे सोवें, सोदोव गे तूं ओस्तोऱ्यां मोदें. Survispo तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन भरलोली, सोर्वेस्पोर तुजे सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो
आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचे सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोड सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तो महाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी कसली परब समोरमता इंग्लीश भाशेन कोण सांगचो ना, कोंकणी भाशेन सांग. युक्रिस्टीक मिनिस्टर ह्या सायडीन कॉफ्रार सांगात. ओके. कोणूय सांगात आनी केर. एकल्यान सांगल्यार 10 जाणांचे पातोक भोगचो ना. निश्कोडूंक गोर्भ सोमो. निश्कोडूंक गोर्भ सोमो म्हणजे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. हें गरजेचें उतरां. आमी जायते फावटी परब समोरमता ताचो अर्थ आमी जाण जावंक गरजेचें. आनी आज आमकां कायदो आसा मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक सगल्यांक. 1854 पाप साहेब पियूस नवो उगडास धरचे उतरांचो. 1854 पाप साहेब पियूस नवो आनी इनएफेबिलिस देवस म्हणजे देवाची वर्णन करूंक जायना ह्या आपल्या एन्सिक्लिकलान मारयेचो निश्कोडूंक गोर सोमोव हें ताणें सगळ्या संवसाराक ही परब परगटली 8 तारखे डिसेंबराची. आनी तेदनातान बाबा भयणीनो आमी परब समोरमता. आतां पाप साहेबान परगटलें म्हणटकूच पवित्र सभा परगट्टा. पूण एक खुणा सायबीण मायन स्वता आपल्या जिवितान दिली. 1858 आमी जाणाव लुड्स ह्या शारांत सायबीण माय कोणाक दिसती पडली? एक जाण भुरग्यांक बेर्नादेत, नॉट इवन बेनेडिक्ट. बेर्नादेत ह्या चेडवाक सायबीण माय दिसती पडली. आनी तिणें उक्तेपणी सांगलें, निश्कोडूंक खोतावीन गोर्भ संभोवलेली ती ओस्तोरी हांव. सायबीण मायन स्वता हें परगटलें. बाबा भयणीनो, हाचे व्हडलो पुरावो आमकां आनीक गरज ना. जेन्ना सायबीण माय स्वता हें सोत बेर्नादेताक तिणें परगटलें लुड्स गांवांत, संवसाराक आख्ख्या पाप साहेबान जें आपलें इनएफेबिलिस देवस ह्या एन्सिक्लिकलान जें परगटलेलें तें सोत परगट जालें. आनी बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा की परब आमी समोरमता. परब समोरमताना एक धाकटुले घोडणेचो उगडास म्हाका येता. आनी ही घोडणी घोडल्या ती एका गांवांत घोडलेली. ह्या गांवांत ही घोडणी घोडल्या तेन्ना किरीत भाशेन एक बायल अस्तोरी आपल्या गोरवांक राखताली.
आनी गोरवांक राखता आसतना ती रेल गाडी वयता तातूंत सायडीन जेन्ना शेत आसा लोक रोयता तातूंत ती तांकां चोरवाक व्हरताली. ती थंयसर दिसपट्टी आपूण चोरो त्या चोरवाक लायताली आपल्या गोरवांक. चोरो खाताली गोरवां. एका दिसाक तिका दिसलें आपल्याक कोण तरी आपयता. रेल थंयसर सदांच पासास जाता, गाडी पासास जाता, जायत्यो गाडयो पासास जाता ती पळयत. पूण तिका दिसलें आपल्याक कोण तरी आपयता रेल मारूंक पडूंक. आनी अशीच ती आपल्याक जाणणी जाली देखून गेली रेल मार्गार वयर चडली. आनी तिणें पळयलें की रेल गाडयेच्यो पोट्ट्यो आसात त्यो एकामेका सोवें सारक्यो नात. मुणगे जो जॉयंट आसा तो सुटला. फिश प्लेट्स म्हणटात आमी ताका, सुटलेलो आसा. तिणें कितें केलें, आपूण जी दुपट्टा घालून आसलेली तांबडो तो पिंजलो, एका दांड्याक बांदलो आनी बावटो कसो येता ती गाडयेक ती मोदें रावन बेगीन बेगीन बाबा भयणीनो ती पॅसेंजर गाडी येता तिका आलयत रावली. तिचे तें डेंजर बावटो पडून गाडी थांबली आनी जायत्या लोकांचो बाबा भयणीनो जीव वाचवलो. मुणगे संकोश्टान पडटले हे संस्थेक, संकोश्टान पडटली यात्रेकारांक तिणें सांबाळली. पयलें वाचप आमी किरीत भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप घेतलां फ्रॉम द बूक ऑफ जेनेसीस. आनी थंयसर देव कांय बरीं उतरां आदावांक विचारता. आदाव, आदाव, खंय आसा तूं? कित्याक लिपलाय? आनी आदाव म्हणटा हांव विंगडो आसा. तुका कोणें सांगलें? देव ताका विचार, तुका कोणें सांगलें? हांवें आदवारलेलें म्हणजे हांवें तुका खायनाका म्हूण सांगलेलें तें फळ तुवें खेलें बी? आदाव बाबा भयणीनो जाप ना, लिपता, आपल्याक लिपयता. कित्याक सैतानान एवेक ताळणेंत घातली आनी म्हणलें तुवें तर हें फळ खेलें जाल्यार बरें आनी वायट कितें तें तुका घुमून येतलें. आनी बाबा भयणीनो तूं देवा भाशेन जातली. काय बरें तांचें गर्व देवाचे विरोध देवचारान वाडयलें सैतानान. आनी हें गर्व घेवन एवेन तें फळ खेलें आपल्यान आनी व्हरून आपल्या घोवाकूय दिलें. गर्विश्ट मनीस देवाक आनी गर्वाक सर्व ना बाबा भयणीनो. जो मनीस गर्वान जियेता, जो मनीस आपल्याकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयता. आनी हेंच आदाव आनी एवे सवें घडलें. आनी किरीत भाशेन देवान विचारलें तेन्ना तूं खंय आसा? तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण हांव भियोन लिपलो सायबा. मनीस केन्ना भियेता? जेन्ना पातो करता. मनीस केन्ना भियेता? जेन्ना चूक करता. मनीस केन्ना भियेता? जेन्ना आपल्याकूच बाबा भयणीनो देवा मुखार खाला उडयता. हें आदाव आनी एवेन केलें. आनी देवाचे नदरे मुखा वयलो ताणें सासणाक मनीस कुळाक देवान मोगान रचलेली ह्या मनीस कुळाक ताणें देवाचे नदरे मुखार पयसायलो. आज आमकां ही परब एक व्हड खुणा जे अस्तोरेक गाब्रिएल देवदूत भेट करूंक आयलो. पयलें नोमान ह्या गाब्रिएल देवदूताचें नोमान खुरपेन बोल्लोली. बाबा भयणीनो ही उतरां आमी कोणाकूच म्हणची ना. केन्ना आमी म्हणटा जेन्ना आमी जाणाव ही अस्तोरी खुरपेन सुरवातेकूच तान आपल्या आवयच्या कुसव्यान तान तिका निश्कोडूंक देवान सांबाळली. देखून देवदूतांनी हें सोत ओळखून घेतलें आनी तिका तें नोमान केलें. नोमान खुरपेन भरलेली. एक आवय जी देवाची आवय जावची आसली, एक अस्तोरी जी देवा उदेशी घर संभोवतेली, एक अस्तोरी जी निश्कोडूंक देवान आयदोण कशें आपल्या पुताच्या जल्माक सांबाळून दवरलें तिका गाब्रिएल देवदूतान नोमान करून पाचारलें. हे अस्तोरेच्या
ओयकारा उद्देशी बाबा भयणीनो तूं आनी हांव आज देवाची भुरगीं कशी आमी म्हणूंक येता. तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान सोडवून फावो जाता. तुका आनी म्हाका हो सोडवूंडार आपूण संवसारान येवन आमची सोडवण करता. हाका लागून भाग्यून पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, संवसार रोजचे आदी देवान आमकां क्रिस्ता सोबे विचून काडल्यान. बेश्टी न्हय आमी विचून काडलेली पोरसां, पूण कोण उद्देशी आमकां विचून काडल्यान? ह्याच क्रिस्ता उद्देशी आमकां देवान विचून काडल्यान. आनी ताका लागून बाबा भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी वाखाणी दिवंक कोरे. कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबें सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. आनी वीच आर दोज गिफ्ट्स, स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स? बरे भाशेन आमी एकामेका सोबें जिवंक, बरे भाशेन आमचें आत्मीक जिवीत आमी सारूंक, बरे भाशेन पातकाचेर आमी झूज करूंक, बरे भाशेन सोंदान साक्रामेंत दिसपोटी आमी घेवंक, बरे भाशेन जेजूक आमच्या जिवितान आमचो माज आमी करूंक, बरे भाशेन देवाचें उतर वाचून नियाडून तें आमच्या जिवितान आमी पोरगोट करूंक. देवाची मोगाल भरलेलीं भुरगीं आमी जावंक देवान आमकां ह्याच क्रिस्ता सोबें विचून काडल्यान. आज आमी निश्कोडूंक मारयेची परब समोरुमताना तुका आनी म्हाका जाबाब दिवंक गरज. कसलो जाबाब आमी दितले? पयले सुवातेर आमच्या जिवितान पातकाचेर झुजूंक आमकां हातयार आसा. मारयेक देवान तर निश्कोडूंक विचून काडली आनी एक आयदोण कशें तयार केलें. देव तुका आनी म्हाका आमकांय तयार करता आनी म्हणटा तुमी जावन आसात एक मंदीर, तुजी कूड जावन आसा म्हजें मंदीर. म्हणटूच तुवें तें पवित्र आनी कोतावीन सांबाळूंक गरजेचें. आय हॅव टू कीप माय बॉडी एज अ टेम्पल ऑफ गॉड. हाऊ मेनी टायम्स डू आय कीप इट होली? इट्स अ क्वेश्चन दॅट आय हॅव टू आस्क माय सेल्फ. दुसरे सुवातेर जरी तो देव म्हाका ह्या संवसारान आपलो खिरीत भाशेन पाटलावदार कसो पावयता, क्रिस्ता सोबें म्हाका विचून काडटा, जाल्यार म्हाका एक कायदो आसा. हें देवाचें उतर, देवान म्हाका विचून काडलेलो पाटलावदार कसो सगल्यांक म्हज्या जिविता वरवीं पोरगोटूंक. आनी तिसरे सुवातेर सरभोंवती म्हज्या आसलेल्या भावा भयणांक, बाबा भयण्यो हांवें एकठांय करून सुर्गीच्या राज्यांत तांकां व्हरूंक हांवें दिसपोटी प्रयत्न करूंक. एम आय रेडी टू डू दीस टास्क? वो हांव फकत म्हजें चिंता, म्हज्योच वस्तू जावंक जाय, म्हज्योच कोरन्यो हांवें देवा मुखार दवरल्यात काय? एम आय बॉदर्ड अबाउट माय नेबर? एम आय बॉदर्ड अबाउट माय ब्रदर? एम आय बॉदर्ड अबाउट माय वायफ? एम आय बॉदर्ड अबाउट माय हजबंड? एम आय बॉदर्ड अबाउट माय चिल्ड्रन? हो प्रश्न आमकां. Or do I have fixed notions and ideas that only I will go to heaven? ना. सोगटा सांगाता हांवें प्रयत्न करूंक जाय बाबा भयणीनो पातका विणे जिवंक. सोगटा सांगाता देवाचें उतर म्हज्या जिवितान जिवंक. सोगटा सांगाता बरोबर सुर्गीचें राज ह्या संवसारान स्थापून हाडूंक. मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ सोंबवता आसतना आमकांय ही कृपा मागुया. देवाचें वर्णन दिसपोटी आमी करूंक. कित्याक देवान क्रिस्ता सोबें आमकां विचून काडल्यान जाल्यार हो देवाचो मोग आमी दुसऱ्यां सोबें शिपडावया. आमच्या उतरांनी खोरण्यांनी तो दाखोड करुया आनी आमच्या उक्रिस्ती बाबा भयणांक देख जावन तांकांय आमचे बरोबर सुर्गीच्या राज्यांत व्हरूंक प्रयत्न करूया. हीच कृपा दर दिसाक आमकां मागून घेतना आयचे दिसाक ही परब समोरुमताना ओदीक आमकांय फावो जावं म्हूण देवाचो आदार मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रोसनाराक,
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समावलो आंकवार मरेतान सोलमलो पोंस पिलादाकाल ताणें कोस सुसले ताका कुस्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवेदा देवबापाच्या उसव्याक बसला तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करून कातोलीक पवित्र सुबीक भोगतांचो एकतार पातकेंचें भोगसोनी कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवितां बाबा भयणीनो मारिया एक मागण्याची मनीस मारिया किरीत भाशेन एक निर्मळपणाची उस्तुरी तर जिवीत देवाचें आमकां देणें जाल्यार ह्या देण्यान वर्तेपण आमी राखूंक गरजेचें दिसाक थोडी आमची मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मडवाशांनी कसलीच अंतर करिनासतना सोम्या जेजूच्या कालीज मन घेवंक जेजूच्या रुपकार जावंक देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे आमच्या सरकारी वडिलांनी जिविताची संस्कृताय सदांच उखलून दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया मारीचे नोदोर मारू आमचे मागणे आयकून घे मारीचे नोदोर मारू आमचे मागणे आयकून आमच्या कुटुंबांत आमची जायती आवय बापूय आनी पिडयेक लागून कश्टतात तांची मोगान सेवा करूंक मारिया आमकां नमुनो जावंक तशेंच हॉस्पिटलांनी डॉक्टर नर्सींनी आमी सेवकांनी हेच नदरेंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया मारीचे नोदोर मारू आमचे मागणे आमचे मागणे आयकून घे आमच्या जिवितान येतले टाळणेचेर आनी वायटाचेर मागण्या वरवीं जैत मेळोवन घेवंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावियार आमकां नमुनो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया मारीची नोदोर मारू आमचे मागणे आयकून घे मारीची नोदोर मारू आमचे मागणे आयज आमी इमाकुलाद कॉसेसांव सायबिणीची परब समोरतना आमचे फेरगोजेंतल्या सगळ्या कुटुंबाचेर अदीक करून कॉन्फ्रारिया भावा भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया तशेंच सोंपलोल्या कॉन्फ्रारिया भावा भयणींक सासणाचें सूख मारयेचे विनवणे मागुया आमचे मागणे आयकून घे मारीची नोदोर
थोडो वेळ उगी रावन आमी आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, मारीची विडोवणीन आमच्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आमकां ती फावो कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. विडोवणी वेल्यार गांव वेल्यार C21 पेज नंबर 37 C21. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भू पवित्र बापा, आंकवाळ मारीच्या निश्कळूंक गोर संभवा पासत तुका दिनवासून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळी जावं आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पाव. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पोविहित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो हो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. बुबा घेवन तांकवार मारीक जेन्ना तिची आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली, तेन्ना मूळ पातकाच्या सूर कोटांतली तुवें तिका किरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बुरतेन पोवीत केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कोळोवंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरोपूत आंकवार मारेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व जपान तुवें नावय रचली. अशें ही तुजी दूं जावंक पावली उरुमानी कुणा पोवी सोबेची. जेजूच्या कोथमीर नासलोले रुपेवून पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आसरो करून दवरची. निश्कोळूंक आंकवारी पोरो सुतोम ओडती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवचिली. कोदींच भायर चोर नासली तुज्या हातांतली आनी तुजे पोचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली. ओदीक श्रेश्ठ आरोती मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या भोगता सांगाती संतोषाच्या उमाडांनी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. Thank you.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तालुलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गोंड्याक आनी सगली आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. आमची कॉन्फ्ररीची बाबा भयणां मरून गेल्यान तांचो आमी उगडास करता. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवडा सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दूर दिसाक आमकां देव आपली पाटलावदारां कशी ह्या संवसारान दवरता जाल्यार जेजू वरवीं आमकां सगल्यांक सोडवणेची हातयारां जावंक तो आपयता. आमी दुसऱ्यांक बरेपण आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या मागण्या वरवीं आनी आमचे जिवितान येतल्या सर्व वायटाचे झुजून अदीक पवित्रपणा वरवीं दुसऱ्यांक देख दिवंक आमी जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शिडी वस्तो सोरवंडार निश्कडोंक गोरब संभोवलेल्या मारयेच्या कुसव्यान जोल्मून आमकां सोडवून फावो केलोलो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकली आमी सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
उबी रावया, प्रार्थुया. बापा उचुऱ्या विस्मिताच्या घोडणारा बागयोन तांकवार मारेन तुझ्या बो पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेताव देखून ह्या संस्कारांत आमी घेताव देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरां व्हरत्या जिविताचे भोवतेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसुया. बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन फादर लुईस सेवियर गोम्स हाणें कांपिणकार म्हूण बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविता वयर एक पुस्तक काडलां. हें 100 रुपया मोल. कोणाक तर खुशी आसा तांणी हें पुस्तक घेवचें. आमच्या ऑफिसान तें विक्रेक आसा. फ्रांसीस झेवियर DNA ऑफ अ सेंट हें द गोवन आनी हें किरीत भाशेन पुस्तक काडलां. तातूंत आमचे फिरगोजेचें बरोवप आसा. म्हणजे आमची फिरगोज खंयची शेकड्यांत आमी ही फिरगोज सांव फ्रांसीस शावेरा किरीत भाशेन भेटयलेली आसा ती हाचेर बरयलेली आसा. म्हणटकूच 400 रुपया हाचें मोल. कोणाक खुशी आसा ताणें ऑफिसान हो बूक विक्रेक घेवचो म्हणून आमी मागता. आज सांजे किरीत भाशेन क्रेसेंडो ह्या भुरग्यांचो क्वायर, चिल्ड्रन्स क्वायर इन कोलॅबरेशन विथ ब्लेसिंग ऑफ द कमिटी फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड रेलिक्स आज किरीत भाशेन तो देखावो ती दाखयतली हांगासर सेक्रेड म्युजिकाचो आमचे फिरगोजेन मुखार इगोजेच्या मुखार 6:30 वाजता. सगल्यांक भुरग्यांक घेवन आमंत्रण आसा किरीत भाशेन हाडचें आनी तुमी दाखोवची भुरगीं कशे तरेन हें गायनां करतात, कांतारां करतात, कशे तरेन सांव फ्रांसिस्काची मोहिमा गायतात. म्हणटूच उपकार मागतलो आसलो तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवचे. जायते फावटी आमी दुसऱ्यो वस्तू दाखयतात. पिक्चराची कांतरां भुरगीं बाय हार्ट जाणात पूण आमच्याच गायनाची गायनां जायते फावटी ती नोको. आमी ल्हान आसतना शिकलेले अजून पर्यंत आमकां गायनाचो जेलो गरज ना, कित्याक आमी त्यो वस्तू शिकल्यो आनी आमी देकोर जाणाव. जायते फावटी आमी देकोर जाणाव देखून आमचे पिळगेकूय आमी ती शिकोवंक आमकां कायदो आसा. उपकार मागतलो आसलो तुमी भुरग्यांक घेवन हे किरीत भाशेन क्रेसेंडो चिल्ड्रन्स क्वायर हातून हाजीर जावं. हाचे दिसा किरीत भाशेन आमची कॉफ्रारीची वांगडी आसात ती जायतीं जाणां दिसती पडटात. नोवेनाच्या दिसांनी फकत 4-5 दिसती पडटाले. तकल्यो फकत 4-5च न्हेसोन दिसती पडटाले. हाचे दिसाक बरें दिसता न्हीच. तुमी सगळीं येवंक गरजेचीं. आयच्याच दिसाक येयल्यार जायना. तें त्रिदूम जाता. वर्साक एक पावटी तुमी परब करतात. ह्या त्रिदुमाक तुमी येवन किरीत भाशेन तुमचो आदार सहकार दिवचो. तेन्नाच की बरे तरेन आमी ही परब समोरूंक पावतल्या. व्हडल्यो वस्तू करिनात तुमी. 9 दिसांची परब करिना ना म्हूण दुसऱ्यो वस्तू करूंक वचनात. फकत एक सायबिणीचें निश्कळूंक गर्भ संभव सायबिणीची परब समोरूंकतात तेन्ना तुमी येवचो, हातबोट घालचें. जाय तुवें मांडावळ पळोवची. सुरवातेक मिसाचे सुरवातेक मांडावळ नासली. सगळीं बसून खबरो मारतालीं. पाद्री येतलो, पाद्री भितर साक्रिस्तीन पावलो तरी आसतना उबी रावन खबरो मारतात. कोणें खुरीस व्हरोंक जावं वाती व्हरोंक जावं खबर ना. उपकार मागता दुसरे फावटी तशें जावचें न्हय. दुसरें कोणूय आमचो वांगडी कॉन्फ्ररीचो मोरता तेन्ना तुमी त्या मोरनाक येवन वातीक जोडूंक जाय. उबी रावंक जाय कॉन्फ्ररीची वांगडी. कोण खबर घेना. मेलो समज कॉन्फ्ररीचो वांगडी मेलो, वांगडी ती मेली जाल्यार आमी आसात आमच्या घरा. तशें जावचें न्हय. आज एक उलो सगल्यांक भोव करून हांगा मिसाक हाजीर आसलेल्यांक आनी मीस आयकतल्यांकूय जी आमचे गांवचे आसात. तुमी हे कॉन्फ्ररीक जॉयन जावात. तुमी तर तुमचो तेंको दिनात जॉयन जावन जाल्यार कॉन्फ्रार मोडटल्यो. कित्याक तातूंत वांगडी आसची नात मागीर आपशी बंद करूंक पडटलें. म्हणटकूच तुमी तुमचो तेंको दिवंक गरजेचो. कोणूय जावं 18 वर्सांची जाली तांकां कायदो आसा कॉन्फ्ररीक जॉयन जावं. तुमी जॉयन जाता तेन्ना एक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन तें आमी वांगडी कशें वावुरतले. भोव करून हे कॉन्फ्रारीन फकत निमण्या दिसा शुक्रारा दिसा
हेर जे सुमान सांत आसा तेच ना दिसती पडून हेर थंय वस्तू केल्यार जायना. येवंक जाय, बरे तरेन वावर करूंक जाय, बरे तरेन ताची मांडावळ आसा ती पडोवंक जाय, बरे तरेन हेर सगल्यो वस्तू आसात त्यो आमी सहकार दिवंक जाय. असलें करता तेन्ना अदीक आमची ही परब फळादीक जाता. होच सय घेवन पाद्विगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी सगल्या आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भावा भयणांच्या नांवान आनी कॉन्फ्रारीक किरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक आय विश यू अ हॅपी फिस्ट. आयकोंक येवंकूच ना म्हाका. हांव मातशें बेरो. विश यू अ हॅपी फिस्ट. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. मारयेचे वांगडी कशे संवसारांत उजवाडाच्यो दिवट्यो पेटोवंक तुमच्या कोरण्यांनी उतरांनी जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां आमी पुरसांव काडटले. ल्हानशें पुरसांव म्हणटकूच मागतलो आसलो पयलो सगल्यांनी भायर सरचें. पुरसांवाक कॉन्फ्रारीचे वांगडी तुमकां दाखयतात ते भाशेन तुमी वेचें. T23 पेज नंबर 214 T23.